Bhagavatta Sachi, His Grace Balram Kinkar Prabhu. Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ipinamine Namahum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Ipinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, 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 Jaya Guru Deva. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora. Nitai Gora, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora, Hari Bol. Hari Naam Sankirtan की जय, श्री प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. सगळ्यांक स्वागत आयच्या सेशनांतू शनिवारच्या बार महाजनान सेशनांतू. आजी हिस्ट्रीज बलराम किंकर प्रभूजी लेक्चरर जस्ट फुडें आमकां श्रीमती शिल्पा हेगडे तांगेल भजन आयकुया. तांगेल भजन एक आयचे टॉपिक ಒಂದು ನು ಅಸ तनी अबुधाबी तुकुनु यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तनी रेगुलरली आमगेला चैंटिंग ग्रुप अंत आसाची आणि प्रोग्राम रेगुलरली अटेंड करता आसाची. ओवर टू यू शिल्पा माताजी. हरे कृष्णा प्रभु जी. स्टार्ट कर. वॉइस क्लियर असो. अगणित गुण गण भूषित राम, अवनीतनया कामित राम, राकचंद्र समानन राम, पितृवाक्याश्रित कानन राम. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. प्रिय गुह विनिवेदित पद राम, तिक्षालित निज मृदु पद राम, भारद्वाज मुखनंदक राम, चित्रकूटाद्रि निकेतन राम. राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम. दशरथ संतत चिंतित राम,
कैकेयी तनयार्पित राम विरचित निज पितृ कर्म कराम भरतार्पित निज पादुक राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम 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 जय सीता राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय सिया राम, जय सिया राम। थैंक यू वेरी मच माताजी, भारी लाइक करून म्हणला सर आईचे टॉपिक ಒಂದೂನು आईचे टॉपिक कसा म्हणल्यारी बार महाजनालंतू जनक महाराजाल विषय ऐकूचे होता असाच्या मी जनक महाराजाल विषय मी कोणाला तुकून ऐकूता बच्चा असाची आणि हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजीला तुकून तनी बलराम देश म्हणल गाव अंतू बहरीन किंगडम ऑफ बहरीन थैतून लॉग ऑन जल्लाल असा तनी रेग्युलर जाऊन तुम्ही तंगेला लेक्चर ऐकूनच का 40 दिवसा भगवद्गीते अंतू तनी मस्त सेशन्स कळायला असा त्यानंतर आणि आता मुखार सुनशील अंतू कंचे ईशोपनिषद श्री ईशोपनिषद अंतू तंगेल सेशन्स असता असं त्यानंतर त्यांनी कन्नड अंतू प्रीच करता असाची तंगेला धर्मपत्नी जाऊन असेल हर ग्रेस रेवती प्रिया माताजी त्यांनी भागवत पुराण कोंकणी मस्त ऍक्टिव्ह असं तंगेला श्लोक तुम्ही ऐकूनच का त्यानंतर तंगेल पोतू तक्ष तंगेले भजन तुम्ही एकादशी कीर्तना वळारी आणि न्यू इयर वळारी गीता जयंती वळारी सगळं ऐकूनच का त्यांची आमगेलोटू भारी लायक जाऊन देवाला कृष्णाल बघेंतू कृष्ण भावना अमृतांतू मुखार सुन वचून लायक नमुनेरी त्या फॅमिली आमका गाईड करू बत्ता असाची तंतू एक तनी पूर बम्मोणी बायले तनी हिस होलीनेस जयपताक स्वामी महाराजाला तुकुनु दीक्षे घेतील असं वी वेलकम हिज ग्रेस बलराम किंकर प्रभुजी. ओवर टू यू बलराम किंकर प्रभु. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्णा. ऐकतच प्रभू? ओके, क्लियर असतो. थँक्यू प्रभू. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. मी आजी भर महाजनाचे सिरीज सांगतो जनक महाराजाला एक कहाणी ऐकूचे कमी आसची जी हे म्हाका जनक महाराजा विषयी सांगची तशी सांगिले हिज ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभू आणि तांगेल टीम तांका हांव भारी आभारी जावन आसा आणि म्हगेले कृतज्ञ तांकां स्वीकार करता म्हणून हांव विनंती करता. त्यामुळे हे एक सौभाग्य एक भार महाजनाले एक ग्लोरिफिकेशन करचे. कित्याक म्हळ्यार कृष्णाले
सुप्रीम पर्सनालिटी देवोत्तम परम पुरुष कोण म्हणून अर्थ कोण घेवचे भारी कष्ट एक सामान्य मनुष्याक भारी कष्ट देवोत्तम परम पुरुष कोण तागेल धाम कसले तागेल गुण कसले तागेल रूप लील पुरा अर्थ कोण घेवचे सामान्य मनुष्याक भारी इझिली मेळना कळना हेंची कृष्ण सांगतास या कोणा अर्थ कोण घेवेत म्हळ्यार कोण परंपरा आदुकोन येवन आई परंपरा आदुकोन येवन देवाक परंपऱ्याक शरण जाता की तांकां हे अर्थ कोण घेवच्याक इझी म्हणून कृष्णान 4 अध्यायात दिव्य ज्ञानांतू सांगितलं एवं परंपरा प्राप्तम म्हणून सांगितलं एवं परंपरा प्राप्तम परंपरेदुकोन आयल्यांक मात्र प्राप्त जाता कसले ये दिव्य ज्ञान कस दिव्य ज्ञान देवोत्तम परम पुरुष कोण कृष्ण कोण देवा रूप कसले लील कसले तागेले नामाचे कस विशेष हे पुरा अर्थ कोण घेवच्याक आमी परंपरेक वचून खंयचे एक परंपरेक वचून बंधून घेवन वचका ह्या परंपरेच आयल आचार्यान आमकां सांगेल रीती मार्गार आमी चल्ले म्हणून जाल्यार देवाले रूप गुण तागेले धामाक वच्चाक तागेले वच्चाक आमकां साध्य जाता नाही म्हणून जाल्यार आमकां भारी कष्ट एक जन्मांत एक 10 जन्म 100 जन्म घेतल्यार आमकां साध्य ना वच्चाक तेची आमी आचार्य हे बार महाजन हे आमकां हे सांगून दितले तसले मार्ग कसले म्हळ्यार तांणी सांगेल तांणी आचरण केलेले तशी आम्ही फॉलो केले म्हणून आमगेल जीवनांत हे आम्ही तांणी केलेले म्हणजे केले म्हणून जाल्यार अनुशीलन कृष्णान सांगतो जीव गोस्वामी रूप गोस्वामीन सांगितलं अनुशीलन कृष्णानुशीलन त्या केले म्हणून जाल्यार आम्ही आमगेले जीवनांत स्वार्थक जीवन करू साध्य हे कृष्णान सांगेल कसले म्हळ्यार प्रत्येक जीवात्म तागेले येवका तागेले धामांत येवका आयदर गोलोक दवो वैकुंठ दवो वृंदावन दवो और अयोध्या खंयचे एक धामांत तागेले ओटू सेव करका म्हणून एक उद्देशान हे बार महाजनाक ताणे हे भुंयचारी पेटयला तांतू हे काणी कसं म्हणून सांगल्यार यमराजान सांगितलं 6th chapter 6th canto 3rd chapter 20 and 21 श्लोकांतो द्वादशेत विजानीमो धर्मम भगवत भता गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वामृतम अश्नुते म्हणून सांगितलं कसं म्हणून सांगलें द्वादशेत म्हळ्यार 12 महाजन तांकां हे विजानीमो म्हळ्यार गोत्त आसता कसं गोत्त आसता तांकां म्हळ्यार हे रियल रिलिजियस प्रिंसिपल कृष्णाक कशें देवोत्तम परम पुरुषाक कशी आमी प्रितीन डिवोशनल सर्वीस करेत म्हणून तांकां गोत्त आसता तें ज्ञान गुह्य जावन घेवन आसता गुह्य विषादी विशुद्धम म्हळ्यार गुह्यम म्हळ्यार आमकां गोत्त आसा मोर कॉन्फिडेन्शियल जावन आसता ते ट्रान्सडेंटल नॉलेज गुह्य जावन घेशिल्लें नॉलेज आमकां सामान्य जावन घेवन दुर्लभ अर्थ कोण घेवचे कश्ट जालें की यम ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते हे अर्थ कोण घेतले म्हणून जाल्यार तांणी कशें केला हे 12 महाजनान कशें तांगेलें जीवन अळवडसून घेतला भगवंताक सेवेंतू म्हणून अर्थ कोण घेतले म्हणून जाल्यार आमगेले जीवन सार्थक जाता मात्र न्ही आनी एन्जॉयबल म्हळ्यार अश्नुते म्हळ्यार एन्जॉय आमी कशी हे जीवन जाले नंतर आमी भगवंता धामावर वचून घेवन आमी सेव करेत म्हणून यमधर्मराजू ताणे हे तागेले यमदूताक सांगता अजमिला काणी तेवची काणी ही अजामिलाले तागेले देहा दुखून आत्मा घेवन वता आसता म्हणून विष्णुदूतान येवन तांकां राबयले तेन्ना हे
यमदूतान येऊन घेऊन यमधर्मरायालागी सांगताना ताण सांगच्यास्य काणी तो भार महाजन असाची म्हणून खंयची भार मार्जन अंतू आमगे आजी पळोवचे आशिल्ले तसले कोण म्हळ्यार जनक महाराज. जनक महाराज कसं नाही म्हणून सांगले तागेले एक जीवनाची राय दल्लेरीच तो भगवंताले सेवे कितेरी ताण अर्पण केलेलं असं कित्याक म्हळ्यार हागेले खंयचे आम्ही विंगड महाजनाल काणी पळयल्यारी कोण सुखदेव गोस्वामी जावं यमधर्मराज जावं आणि नारद मुनी जावं खंयचे पळयले तांगेले भागवतमांत जावं आणि खंयचेच पुराणांत काणी मेळटा. बट जनक महाराजाल काणी पळयल्यारी खंय मेळना आमकां. एक मेळचे एक भगवद्गीतेंतू कृष्णान सांगले आसितो जनकादया म्हणून तू कृष्ण अर्जुना सांगचे तू जनक महाराजान म्हण केदा म्हणून सांगता असं कशी ताणे तांगेल जीवन हे केला की तशी तू आचरण करी म्हणून सांगता कर्म कर्मयोगांत सांगतास. एक उदाहरण अनेक तागेल जनक महाराजाल काणी येवची खंयच्यान तू म्हळ्यार भागवतमांतू खंय रामचंद्र काणी हेत की 9th कॅन्टोंतू 13th हंतू अध्याय अंतू येता चिकेची तितलेच जनक महाराज कोण म्हणून हे सोडल्यारी आणि जनक महाराजाले काणी जावं कसे तागेले चड जावन येवन वृत्तांतू खंय मेळना आमकां. बट एक अनेक हंत मेळता म्हळ्यार अष्टवक्र गीतांतू महाभारत रामायणांत येवचंतू अष्टवक्र गीतांतू मेळता. अष्टवक्र आणि जनक महाराजाले तांगेल संभाषणे तेका अष्टवक्र गीत म्हणून वरे सांगताची. ते गीतांतू चड जावन तागेले अष्टवक्राले आणि जनक महाराजाल भितर कसं संभाषण चलता असं त्या विषय जावन चर्चा जालेले असं त्या अष्टवक्र गीता म्हणून आम्ही भगवंताल भक्त जालेले निमित्त सगुण रूप जालेले निमित्त चढावदान प्रभुपादान खंय अष्टवक्र गीताचे इम्पॉर्टन्स दिनी कित्याक म्हळ्यार अष्टवक्र गीतांतू तो आत्माचे आणि भौतिक जीवनाचे देहाचे विषय जावन विवरण दिता. जाल्यार की अष्टवक्र मुनी कडेरी तो निर्विकार विषय जावन चड महत्व दिता असत. ताज निमित्त आम्ही सकार रूप भगवंताक आम्ही पूजन करचे निमित्त जाल्ले निमित्त आमगेले कोण भगवंताक आराधन करता की सकार रूपारी तांणी अष्टवक्र गीताक तितले एक महत्व दिनाची. सो आता पळोवचें जाल्यार हे जनक महाराज कोण हे कोण कृष्णा कित्याक अशी ताका तागेल नांव भगवद्गीता 3.20 कर्मणेव संसिद्धी आसिता जनकादया लोकसंग्रह वापी संपश्यन कर्तुमर्हति म्हणून सांगिल्लें आसा. कित्याक म्हणलेलें कृष्णान म्हण पळयल्यार अर्जुनान आमकुड गासच्या पुरो आमी आतां भगवद्गीता सेशन पूर जाणान आयकून आसच्या पुरो आयकून आसी जी आमी प्रश्न लास्ट सेशन आवरे मस्त जनान आन्सर दिलेलं असं तांतू तुमकूड गासच्या पुरो अर्जुनान 5 फर्स्ट अध्यायांतू निमगे असं 5 प्रश्न कृष्णाक हांव युद्ध करना म्हणून तांतू युद्ध करना म्हणून सांगून घेवन अर्जुनान तो क्षत्रिय जावन घेवन तो कसं करता असं युद्ध करना म्हणून बसता. कंपॅशन दिता तो उदाहरण आणि जन मिगेले संबंधी मरताची तांगेले आणि कोण पटू एन्जॉय करचे हे पूर कर्म पुरा म्हाका मेळता म्हणून अर्जुन सांगून घेवन युद्ध करना म्हणून सांगता. त्या सांगले कृष्ण कसं करता न्हू तो बसतो ना आता कसं करता सांख्य फिलॉसॉफीर तो का अर्थ करच्या पळयता अर्थ उत्तर दिवच्या पळयता कसं म्हणून सांगता आत्म आणि भौतिक देहाचे ज्ञान दिता. हे आत्म म्हळ्यार कसं न्ही म्हणून ज्ञान दिता. आत्म आणि देह विंगड म्हणून सांगून अर्जुनाक उदाहरण सांख्य फिलॉसॉफी सांख्य योगांतू सांगता. ते सांख्य योग सांगल्यानंतर अर्जुन आनिकेची तो कन्फ्युजन असता कित्याक म्हळ्यार सांख्य फिलॉसॉफी आत्म हांव आत्म म्हणून अर्थ करून घेतला हांव देह न्हू म्हणून घेतल्यार आनिके तागेले फॉर्म जाता हांव युद्ध करून नज म्हणून तेदना कृष्णान कर्मयोग सांगता. कर्मयोग सांगून घेवन निष्काम कर्मयोग करी म्हणून सांगता. निष्काम कर्मयोग करी नवा कर्मयोग करी म्हणून सांगता. कर्मयोग कर्मांत सांगताना कृष्ण अर्जुनाक उदाहरण कोणाले म्हणून सांगल्यार हेची जनक महाराज आले. जनक महाराज जावन घेवन आशिल्लो राय जावन घेवन आसल्यारीच तो रायाल काम करून आसल्यारीच तो खाली
कोणा कितेर काम करता आशिल्लो देवा कितेर कृष्णाल कितेर काम करता आशिल्लो म्हणून सांगता कसं म्हण सांगता म्हळ्यार 3.20 सांगता कृष्ण कर्मणैव संसिद्धी आसिता जनकादया लोकसंग्रमे वापी संपश्यन कर्तुमर्हति कित्याक म्हळ्यार जनक जाल्यार तसल रायो जावन घेना आसल्यार तागेल नियमित जालेले कर्म तो काण केलेले निमित्त तागेले परिपूर्णते तागेले जीवनांतू परिपूर्ण जाल्लो म्हणून सांगता ते कसं कृष्ण सांगता तद्निमित्त सामान्य जनाक वरे शिक्षण दिवचे कितेर तू एक क्षत्रिय जाल्ले निमित्त तू वरे युद्ध करका म्हणून तुगेले कसं काम आस पळय क्षत्रिय जावन घेना आशिल्ले ते तू काम करका म्हणून कृष्ण सांगता तेवे मात्र नाही सांगता जनकाल उदाहरण मात्र नाही सांगतात नंतर 21st श्लोकांत वर सांगता कृष्ण कसं म्हणता यद्यदातरिची श्रेष्ठा तत्त देवे तरो जना सत प्रमाणम कृते लोकस्तदनु वर्तते म्हणून सांगता आणि तदनंतर सांगता ते कोण तगेल म्हणके करता की तन्नी वर ते अनुकरण करता त्या मात्र नाही हांव देवोत्तम परम पुरुष जाल्ल्यारीची हांव म्हाका कसनेच हे लोकांत कसने संबंध ना जाल्ल्यारीची हांव मुगेल नियमित कर्म करता आस म्हणून कृष्ण ताजे 22nd श्लोकान सांगता नमे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेश किंचन नानवाप्तम अवाप्तम वर्त एवच कर्मणी म्हणून सांगता म्हाका तिनी लोकांना कसने देवोत्तम कृष्णाक कसने काम करका म्हूण नाका हांगेन ताणे कसले करचे यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानां सृजाम्यहम की ते अधर्म जाता की ताजी कितेर ताणी येवन हांगा ते काम करचे कृष्णान तागेले धर्म स्थापन करचे आणि हे तागेले भक्तांक तागेले लिलेचे सुख दिवचे कितेर घेवचे कृष्णान तेच रिपीत कशी जनक महाराजान तो राय जावन आसल्यारीची तो काम करता की कोणाल कितेर काम करता कृष्णाल कितेर देवोत्तम परमपुरुषाल कितेर काम करता की तशी हांव काम करता बट तशीच तूं काम करका म्हणून अर्जुनाक उत्तर जावन घेवन कृष्णान हे सांगिल्लें सो आमी कृष्णान सांगिल्लें आमी पळयलें सो आतां तस जाल्यार या उदाहरण दिलेले मनीस जनक महाराज म्हळ्यार कोण आमकां युजली गोत आशिल्लें जानकीले बाप सॉरी सीतेले आनू म्हणून तशें जाल्यार जनक महाराज म्हळ्यार एकलोच की आनी मस्त की म्हणून पळोवचे गेल्यार हागेल काणी पळोवचे गेल्यार अंतू कोण जनक महाराज म्हूण पळयल्यार हो निमी महाराजालो वंशादकून आयिल्लो निमी महाराज कसने म्हणून पळयल्यार एक धर्मश्रेष्ठ राजा जावन आसता सूर्य वंशादकून आशिल्लो सो इक्ष्वाकू विवस्वानाले मनुले अंत दुखून परंपरे दुखून येता आसता निमी महाराज ताका कसं जाता म्हळ्यार धर्माचे हाजे आचरण करता आशिल्ले निमित्त निमी महाराजाक एक पटी दिसता की तागेल राज्यांत अनेकेची धार्मिक जन दावकात धर्मांचे उद्धार दावका म्हणून कसं करता म्हळ्यार तो एक यज्ञ करूक भायर सरता यज्ञ करू भायर सरता आसतना ताका दिसता श्रेष्ठ यज्ञ करता यज्ञ पुरुष आपोवक जाल्यार श्रेष्ठ जाल्ले ब्राह्मण जावका श्रेष्ठ जाल्ले मुनी जावका ताजे कितेर ताका कोण सम दिसता म्हळ्यार विशिष्ट मुनी दिसता ताका सांगून येवन ताका तो कसं करता म्हळ्यार तुम येवन हे यज्ञ करका म्हणून सांगता हे सांगताना कोण निमी महाराजान सांगताना आमगे मुनीक तो विशिष्ट मुनी कसं म्हणता म्हळ्यार हांगा हांवें हाजे फुडें देवलोकांतू ऑलरेडी इंद्रा लागीं प्रॉमिस केलेलो आसा तो ऑलरेडी तो यज्ञ करूंक भायर सरला त्या निमित्त हांव तागे देवलोका वचून यज्ञ करून येवन तुगेले यज्ञ संपन्न करता म्हणून सांगता तेन्ना निमी महाराज कसं म्हणटा म्हळ्यार तुमी आत्तां म्हाका आत्तां जावका आशिल्लें तुमी देवलोका वच म्हळ्यार आनी हे मृत्यू लोकाक मस्त
मस्त गॅप आसा टाइम लिमिट टाइम गॅप आसा थंय कोण एक आमगेले 6 महिने म्हळ्यार तांगेले एक रात्री तशी वयर जाता तद निमित्त तुम्ही थंय दुखून येवचे म्हणटा मस्त वेळ जाता म्हण सांगता लेखतो कोण निमी महाराज तद निमित्त कसं करता म्हळ्यार हो निमी महाराज विंगड ब्राह्मणाक आपोवन घेवन ते यज्ञ करू बसताना तेंचे मुनी थंय दुखून देवेंद्राला दुखून यज्ञ कोण घेवन वग्गी कोण घेवन कित्याक म्हळ्यार निमी महाराजाला हक्क कितें हांव वग्गी येवन घेवन करता म्हण घेवन थंय कंप्लीट कोण घेवन येता आसतना हांगा पळयताना हांगा यज्ञ हाणे निमी महाराजान संपन्न कोण जाला ऑलरेडी ते पळोवन घेवन ताका कोप येता मुनी कोप येवन घेवन तो कसं म्हणटा तूं एक राय जावन घेवन तूं सांगेल उतराक तुका मोल ना अशी देहा भितर तुका कितले एन्जॉय करता पळय तितले एन्जॉय करता तसली तुका मन आसले निमित्त तूं एक देहा भितर लाभ तितले तुका तुका साधी तद निमित्त तूं आतां मरण तुका मात्र जावचे एक लायक म्हणून ताका शाप दिता तूं मरी म्हणून ताका एक शाप दिता त्या निमित्त तशी निमी महाराज मोहन घेवन तो तागेले लोक वत्ता आसता ते दत्ता आसतना यज्ञ केलेले कोण ब्राह्मण आसा की तांणी पळयताची हांगा राज्यांतू निमी महाराज ना म्हणून जाल्यार तागेले संतान नासता संतान नासची म्हणून जाल्यार नेक्स्ट राय जावच्याक साध्य ना म्हणटाना कसं करताची हे ऋषी ब्राह्मण्स कोण पुरा तागेले कितें यज्ञ करता आशिल्ले की राज्याचे सुखा कितें तांणी देवताक रिक्वेस्ट करताची आमकां रायो आनी पास दवका हांगा राय दवका म्हणून सांगता आसतना देवते आनी पास येवन ताका रिक्वेस्ट करताची निमी महाराजाक तूं आनी पास तुगेले देहा भितर वस आनी ते राज्य आळवून मीन रूल करी म्हण सांगता निमी महाराज तो ऑलरेडी तो तागेले एक्चुअल पोजिशनार वचून आसता देवता लोकांत तेदना तो येवन सांगता की म्हाका नेपास हे भौतिक लोकांत येवच्याक मन ना आनी भौतिक लोकांत येवच्या मन ना कित्याक म्हण सांगल्यार हांव ते आध्यात्मिक लोकांतूची ऑलरेडी हांव वचून आसा तद निमित्त म्हाका हे मनांतू ना आशिल्ले निमित्त हांव नेपास ते देह घेना म्हण सांगता तेदना हे ऋषीक पुरा कसं करचें म्हणून कळना कित्याक म्हळ्यार एक राय ना राज्यांतू अनेक नेक्स्ट हे राज ना म्हणून जाल्यार यज्ञ केलेले तसले आध्यात्मिक संतती पुरा येना आध्यात्मिक मूड येना जनांतू आध्यात्मिकते आसना ताजे कितें कसं करताची म्हण तांणे सांगल्यार तेच निमी महाराज तांणी देवतान सांगिल्ले प्रकार ते तांगेले देहाक चर्न करतात चर्न म्हळ्यार आमी गांठिताचे म्हणटा ताक गांठिता पळय तशी गांठिताची ते देह ते दवरे ते तांणी निमी महाराजाले ते विशिष्ट जालेले तेल्लांतू एक बुडोवन दवरन आसताची हे तुम्ही भागवतम 9th कॅन्टोंतू आयकूं येता खंय जनक रामचंद्राले काण येता 9th कॅन्टो 13th चॅप्टरांतू हे पुरो विवरण दिलेलें आसता भागवतमांतू सो हे चर्न करता आसतना थंय दुखून देवतान सांगील म्हणके चर्न करताना एक तागेले पुत्र जनन जाता ताका सांगताची ताके लाक नाव दिलेलं आसा मिथी म्हणून मिथी राजा कसं तद निमित्त ताजे कितें त्या राज्याचे नाव वरे मिथिला म्हणून वरे सांगताची मिथिला म्हणून जानकीक वरे सीतेक वरे सांगताची कसले मिथिले म्हणून वरे सांगताची सो ते फर्स्ट निमील पूत कोण म्हळ्यार मिथी राज ताका अनेक कसं नाव म्हण सांगल्यार तो कुशध्वज वरे तागेले नाम आसा सो कुशध्वज राजाक तो खंयचेच आवसू आनी बापसूल संगनाशी जाम जन्म जालेले निमित्त ताका जनक म्हणून नाव आसता जनक म्हळ्यार एक सरनेम म्हळ्यार आमकां कशी आमगेलांतू केलो जण कामत नायक भट्ट म्हणता पळय तागेले पुताल नांव वरे कसं भट्ट सरनेम येता तशीच एक उदाहरण रितीर हे जनक म्हणून एक ते प्रत्येक राजान नांव जनक म्हणून आपोशिल्लें कोण ते मिथिलांतू राय जावन आसता की ताका जनक म्हणून कोण निमील नंतर आयिल्ले पुरो राज्य जाले
नाव असतं तांगेले इंडिव्हिज्युअल नाव असतं बट ते रायाल नाव कसं म्हणल्यार कोण राय म्हळ्यार जनक म्हणून सांगतात. सो हेच जनक वे सीताल आनू नाही. हाजे नंतर एक 15 जनरेशन जनक राजे येताची. तशी कोण म्हळ्यार कुशध्वजा नंतर मस्त येताची म्हळ्यार अनेक इम्पॉर्टंट राय येता कसं म्हळ्यार देवव्रत. देवव्रत रायो हे रयाले ಅಂತ दुखून आम्ही ऐकू शकतो. काणी शिवाले धनुष श्रीरामचंद्रान कशी सीता स्वयंवर ಅಂತೂ ते बांधून घेऊन कूट केलेले ते ध्वज बो बिल्लू ते देवव्रताक शिवाल दुखून मेळेले ते काणी विंगडती. तदनंतर कसं येत म्हळ्यार हर्षरोमा 15चे रायो हर्षरोमा म्हणून तागेल पूत आशिल्लो शिरध्वज. शिरध्वज रायाले धुव सीते हे काणी जनक महाराजाले अनेक नाव कसं म्हणून सांगल्यारी शिरध्वज आणि सुनन्याले चेडू कोण म्हळ्यार एक सीता तांका अंतू मेळेले जनक महाराजांना ताण गद्दे अंतू वच्ची घेऊन हाका प्लो करता असताना प्लोवाक लागून घेऊन मेळचे सीते अनेक उर्मिळा. तशीची शिरध्वजाल भाव एकला असता तगेल नाव कसं म्हळ्यार कुशध्वजाक वरे 2 जण धुव असताची. 2 जण जुव एकली भरताक कृष्ण राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न. भरताक दिवन घेऊन वार्डिक असता तिगेल नाव मांडवी. अनेकलेक शत्रुघ्नाल बायल असता श्रुतिकीर्ती म्हणून तिगेले आणि कुशध्वजाले तांनी 2 जण कुशध्वजाले चेडू जावन असताची. तशी जनक महाराजाले हे वंश पारंपर्य खंय दुखून म्हळ्यार निमी महाराजाला दुखून. निमी महाराज वसिष्ठ मुनीला दुखून वसिष्ठाले दुखून ते हे शाप घेतलेले निमित्त तो जीवन सोडून घेऊन वत गेले निमित्त हे राज्य मुखार सुन जनक महाराज हे दत्त असत. सो जनक महाराज अशील जनक महाराज इतलं देवाल कार्य कशी देवाल भितरी मग्न जावन असता. कित्याक म्हळ्यार हे पूर निमी महाराज आम्ही ऐकलेले असतात. निमी महाराज वरे तो लोक कल्याण तागेले राज्याक पूर जण धार्मिक जावंक असका म्हणून तो यज्ञ करना. तशीच पूर तागेल नंतर आयल पूर राज्य वरे जनक म्हणून आशिल्ले निमित्त तांणी वरेची केदना आध्यात्मिकांतू तांगेले जीवन आसताची. जाल्यार तिगे एक विशेष कसं म्हणून सांगले जनक महाराजाले अंतू काण येता असं म्हळ्यार तांणी प्रभुपादान सांगेले असं फर्स्ट चॅप्टर फर्स्ट कॅन्टो फर्स्ट चॅप्टर 28-29 श्लोकांत कंचकी अंत दिलेलं असं जनक महाराज कोण म्हळ्यार शिरोध्वज आम्ही कोण जानकीले आनु कोण सीतेल आन म्हणतात की सीता देवील आन म्हणतात की तांकनी कोण तांगेल गुरु कोण म्हळ्यार प्रभुपादन बरेल असं पराशर मुनी म्हणून प्रभुपादन तांगेले परपट फर्स्ट कॅन्टो फर्स्ट अध्याय 18 के 28 श्लोकांत बरेल असं. तशीची तांणी याज्ञवल्काच वरे आणि जनक महाराज खाली पराशर मुनीला दखून वरे ज्ञान घेतील मात्र नाही. तांणी विंगड ऋषीला वरे खंयची कोण तांगेल आस्थान ಅಂತ येता की प्रत्येक ऋषी मुनीक तांणी आदर सत्कार दिवन घेऊन तांगेल दखून ज्ञान घेवचे पडचे असं आध्यात्मिक ज्ञान घेवचे पडते असं ह्या जीवन कसं लायक मिगेल नेक्स्ट लाईफ मिगेल नेक्स्ट स्टेप कसं करका हांवें अंतू आणि आध्यात्मिक ज्ञान अंतू आणि कंचे विंगड शास्त्र वाजूका हांवें कशी हांव राज्यभार करका म्हणून ती एक तांणी तांगेले मुनीले जावं गुरुले जावं इवन संन्यासी कोण येता की तांगेले आस्थानांत तांगेले निमगेलेले आसा. हे आम्ही 2-3 उदाहरणेंतू आम्ही पळोव येता. कित्याक म्हळ्यार एक डायरेक्ट जावन घेवन यमराजा लागीं तांणी हे मेळचे आसा. तांणी जनक महाराजान तांणी देह सोडले नंतर अनेक अष्टवक्र काणी अंतू
अनेक तिन्नीची कसं म्हळ्यार तांणी नारद मुनीले हे तिन्नीची काणी सॉरी यमराज सोडून विंगड काणी भागवतमांत याना हे विंगड आमगेले इस्कॉनांत विंगड टीचर्सान सांगिल प्रकार हांव हे सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार हे खंयी काणी खंयचे भागवतमांत आनी खंयचे शास्त्रांत दिलेले नात बट तांणी सांगिल प्रकार महाभारत रामायणांत म्हणून सांगता आसा हांव वाजी न्ही हे काणी कसं नाही म्हणून सांगल्यार अष्टवक्र मुनी काणी कसं म्हणून सांगल्यार अष्टवक्र मुनी कोण म्हणून पळयल्यार तांकां 8 नमुने डिफॉर्मिटीज आसता तांकां 8 नमुने डिफॉर्मिटीज कशे आयले तांकां म्हळ्यार तांणी एक खोडा एक म्हळ्यार एक आनी सुजाता म्हळ्यार एक हावस बापसुले चेडूं तांणी कशी म्हण सांगल्यार ते मुनीले हांव बापूसू केदारनाथ आवसूक एक केदारनाथची एक शास्त्राचे विषय जावन घेवन दवो आनी आध्यात्मिक विषय जावन घेवन दवो केदारनाथची सांगता आसता केदारनाथ सांगता आसतना ते चेडूं केदारनाथ आवसूल पोट्टा भितर बसून घेवन आयकता आसतना ताका रेस्पॉन्स दिता आसता केदारनाथची कशी हांव बापूस सांगता म्हणून बापूसून कसनेच रॉंग सांगल्या म्हणून जाल्यार तेदन सांगता की चेडूं म्हण घेवन रॉंग सांगता आसा म्हण घेवन ते सांगून घेवन बापसूक कोप येवन घेवन बापसून कसं करता म्हळ्यार तो तू इतले आवसूल पोट्टा भितर आसतनाची इतले जोरान तू म्हाका हें करता आस डिक्टेट करता आस तू भायर येयले नंतर म्हाका कशें हें करचें पुरो म्हण घेवन तुका शाप दिता आस कसं म्हळ्यार तू वक्र जावन घेवन आस म्हळ्यार तू अडेतेवडे जावन घेवन आस म्हण घेवन जल्म घेता ना म्हण सांगता ते कसं म्हळ्यार ताजे निमित्त आवसूल गर्भा दुखून भायर येतानाची 8 नमुने डिफॉर्मिटीज असतात तांकां जालतिकेची ते अष्टवक्र मुनी इतले ज्ञानी असता की कशी कृष्ण वरे आमगेलो त्रिभंग म्हळ्यार 3 नमुन्याचे हाजेरी राबून आसा न्हय तशीच अष्टवक्र मुनीक वरे इतले ज्ञानी असता की तो प्रत्येक ताका आत्मज्ञान असता आनी भगवंताल ज्ञान असता बट स्वकार रूप मात्र ताका ताणे मस्त मुनीन चड एक विवरण दिलेलं ना निमित्त कोण भक्त आसा की स्वकार रूप करता की तांणी हे अष्टवक्र गीता म्हणून चड इम्पॉर्टन्स दिनाची अशी कशी म्हळ्यार जनक महाराजांतू एक पटी तांणी पुरा हे मुनीक ऋषीक पुरा आपयताची कित्याक म्हळ्यार हे आमगेले आध्यात्मिक विशयाचे चर्चा करूक त्या चर्चा करूक आपयता आसतना तेन्ना अष्टवक्र मुनी वरे आनी तागेले आन वरे तागेले आश्रम तागेले आस्थाना येताची कोण जनक महाराज आस्थाना येवन घेवन तेन्ना चर्चेत आसतना तेन्ना चर्चे मध्य अष्टवक्र मुनी राबून तेन्ना छान चेडूं की तांणी एक ऑलमोस्ट 12 years old 12 वर्साचो चेडलो सांगून राब सांगता की तुम्ही पुरा सांगचे 45 आनी ऋषीन सांगचे पुरा सुप्रीम पर्सनॅलिटी गॉडेड कोण म्हणून सांगचे पडत ते तुमगेले व्याख्यान ते बरी रॉंग तुम्ही सांगचे व्याख्यान इवन मिगेल बापूस कोण सांगता आस की तेवे बरी रॉंग जावन सांगता आस तागेल तक वरे तक त्यात ज्ञान ना म्हणून सांगता तेन्ना जनक महाराज निमगेतके तुका गोतस वे म्हणून तुका गोतस म्हण सांगता आसतना जनक महाराजाक सांगता केवा तू सांगका म्हणून जाल्यार तू मागेले हांव सांगेल म्हणके आयकूका म्हणून सांगता कोण जनक महाराजाक अष्टवक्र मुनी तो अष्टवक्र मुनी सांगता आसतना कसं करता म्हणून सांगल्यार जनक महाराज एग्री करताना अष्टवक्र मुनी तागेले आश्रमा वता तशी आश्रमा वता आसतना 1 वर्सान तो एक काण येत म्हळ्यार अशी जनक महाराज इतले ऋषीक आनी मुनी कितले इम्पॉर्टन्स दित की कितले तांकां आदर आनी सत्कार दित की तांणी सांगिल म्हणजे प्रत्येक करता आशिल्ले तो तशी करता आसतना त्यांनी अष्टवक्र मुनीक आश्रमा वताना एक काणी त्याची की तांणी सोदिता आसतना घोड्यार दुखून पळयता आसतना येता दिसता की तांकां अष्टवक्र मुनी तांगेले आश्रमा बसून आसन तांकां पळोवन घेवन जनक महाराज कसं करता म्हळ्यार घोड्यार दुखून देंवता म्हणटाना एक पांय घाण देंवता आसता म्हणटाना अष्टवक्र मुनी पळोवन घेवन सांगता तू थंय राब म्हणून तशी 1 वर्षांत कसं सांगताची म्हळ्यार
जानक महाराज कितले की दिवस की वर्स ते तशीच एक पायर घोड्यार राबून आशिल्लो म्हणून तेदन केदन अष्टवक्र मुनीन ताक देवच्या सांगानी की ते दवरे ते ताक तो देव आशिल्लो घोड्यार दुखून म्हणून सांगताचे सो अष्टवक्र मुनीन तितले पळोवन घेवन ताक खुश जावन घेवन ताक घेवन घेवन आपयन घेवन बसकारो घेवन तागेले पुरा प्रश्नेक उत्तर दिवचे सुरू जाता तांगेले आणि जनक महाराजाले कसन कन्वर्सेशन असकी ताक सांगताची अष्टवक्र गीता म्हणजे हे अष्टवक्र गीतान ऐकून घेवन तो जनक महाराज तागेले आडलित कशी करका कशी मुखरसून वरका कशी आध्यात्मिकतांतू हे करका म्हणून मस्त तागेले दुखून त्या ऋषीला दुखून अर्थ कोण घेतलेला तदनिमित्त अष्टवक्र मुनीले आणि जनक महाराजाले इतलं संबंध लायक असेल की केदारनाथ खंयचे ऋषी पळयल्यारीची कोण जाल्यारी पळयल्यारीची जनक महाराजाक कित्याक म्हळ्यार तो एक राय जावन असल्यारीची प्रति एक काम तो देवा कितेरी कृष्णा कितेरी परमोत्तम पुरुषा कितेर करता आशिल्लो तागेले खुशी कितेर करता आशिल्ली मित जे ऋषी मुनी कोण पळयले ताका बरे एक नमस्कार घालता आशिल्ले की कोणाक जनक महाराजाक इवन तांगेले अष्टवक्र मुनीले आणि जनक महाराजाले इतलं लायक रिलेशन पळोवन घेवन तागेलेच विंगड शिष्य अष्टवक्र मुनी शिष्याक जाळेवचे सुरू जाले की कसले आमगेले गुरु जनक महाराज एक राय म्हणून तो इतले ताका सन्मान दिता की कित्याक म्हळ्यार तो मोस्टली हांकां इतलं तागेले पोषणेक तागेले हाका दुड्ड दिता अशा परो ताका संपत्ती दिवचे अशा परो ताजे कितें त्या अशें कितें आनी राय म्हणून ताका तितलो आदार करता म्हणून तागेले विंगड शिष्य पुरो लेखता की हे काणी वरे खंयचे अंत्याना हे आमगेले अंतू टिचर्सान सांगिल्लें आशिल्लें तदनिमित्त हे अष्टवक्र मुनी कसं करता म्हणून सांगलें म्हळ्यार हे तागेले विंगड शिष्याक ताका बरें शिकोवका म्हणून कसं करता म्हळ्यार एक पटी जनक महाराजाक तागेले आश्रम आपयत तेदना आश्रम आपयतना तागेले मंत्रीक सांगता की आमी डिस्कशन आसतना आध्यात्मिक विषय डिस्कशन आसतना तुम्ही सांगा कसं म्हळ्यार तुमगेले जाग्यांतू रायाल अरमनेन तांतू पॅलेसांतू दवो आणि खंय कडेन ते उज्ज लागला म्हणून सांगका येवन सांगका कोणाला सांगका जनक महाराजाला सांगका म्हणून सांगते तशीची हे डिस्कशन चलता असताना आणि तागेले अष्टवक्र मुनील विंगड तागेले शिष्यान वरे बेसून असताना ऐकताना एक सैनिक येवन घेवन डायरेक्ट जावन घेवन जनक महाराजाला घेवन सांगते हांगा उज्ज लागला तुगेले जाग्याक म्हणून सांगता अरमनेक ते ऐकून जनक महाराजाक बरी भयंकर कोप येता कित्याक म्हळ्यार आमी एक आध्यात्मिक विशयांत हांगा चर्चा चलता आसता ताजे मध्ये तुम्ही येवन घेवन मिगेल राज्यांत उज्ज लागला म्हणून सांगता आसता त्यावेळी न्ही आनी हांगा येद्राक बशिल्ले मिगेल गुरू जालेले अष्टवक्राक तूं प्रणाम रे करनेशी डायरेक्ट येवन म्हाका सांगता वस्तू हांगा दुखून म्हण सांगते हांगा दुखून भायर उसळ्ळी म्हण सांगते ते ऐकून घेवन विंगड शिष्याक पुरो आश्चर्य येता की तो एक राय जावन घेवन तो कशी एक तागेले राज्य भायर सोडून घेवन हांगा काणी ऐकूचे बसला हो आनी आत्म म्हळ्यार कसं न्ही आध्यात्म म्हळ्यार कसं न्ही त्या पुरो ऐकून बसला तागेले ड्युटी करण्याशी कशी बसला हो म्हणून तांकां आश्चर्य जाता ते निमित्त नेक्स्ट डे अष्टवक्र मुनी कसं करता म्हळ्यार आनिकेची तागेलेची अनेक सैनिकां सांगून कसं करता म्हळ्यार नेपास येवन ते शिष्याले पुरा तांगेले अवंगाले सुकयता आसा पळय त्या पुरो मांकड काण घेवन कुडकोन घालता आसाची काण उडयता आसाची कोपीन तांगेले काण उडयता आसाची म्हणून सांगता म्हणून सांगताना नेक्स्ट डे कसं जाता म्हळ्यार हे शिष्य विंगड कोण राजाले जनक महाराजाले वैरी मत्सर जावन घेवन बशिल्ली की तांणी पुरो धांवन वता की आमगेले कोपीन आमगेले अंगवस्त्र पुरा मांकड येवन घेवन काडता आसता म्हणून धांवन वता की हे पळोवन घेवन जनक महाराज आश्चर्य जाता की कसं लेखांनी इतले पुरा सोडून घेवन संन्यासी जावची आयिल्लीची तसले एक कोपिना कितेर दवो एक अंगवस्त्रा कितेर दवो तांगेले अवंगल्या कुडके कितेर तितलो आश करची कसं लेख म्हणून हे करता की जनक महाराज ते अष्टवक्र मुनी तांगेले शिष्या सांगता तुमकां न्ही जनक महाराजाक आशिल्ले कसं डिफरन्स पडले तो राय जावन घेवन असल्यारीची इतलो व्हड राय जावन घेवन असले तागेले गांवांत तो उज्ज लागला म्हणून जाल्यारीच तो आध्यात्मिका कितली इम्पॉर्टन्स दिता आसा आत्मज्ञान गितेर कितलो इम्पॉर्टन्स दिता आसा
तेव्हा तुम्ही रिनाउन्स्ड ऑर्डर देऊन घेऊन असल्यारी तुमगेल एक एक कॉपी ना किती तुमगेल अंगवस्त्र किती तुम्ही कितलं धावून गेली चिरे मांकड खाता म्हणून ऍक्च्युअली पळोवचे गेल्यार थंय कसं नाही आसना तांकां लज्ज कोण येवन तांणी येवन माफी मागता की कितल्या कोणा लेगी जनक महाराजा लेगी जनक महाराज अनेक नाव कसं म्हळ्यार विदेह विदेह म्हळ्यार देहा भितरी असल्यारीच तो ताजे परिज्ञानाचे भायर असता म्हणून परिज्ञान दुखून भायर असतं तसं मन आशिल्लो रायू जनक महाराज अनेक काणी कसं म्हणजे हे पूर ऐकून घेऊन कशी नारद मुनीक वरे एक पटी डाऊट लागते राय धावून घेऊन असतो युद्ध करता आणि राज्यभार करता प्रत्येक राज्याच्या करता जाल्यार की तो कशी एक विदेह धावून घेऊन असतं म्हणून विदेह म्हळ्यार देहा भितर असून घेऊची ताजी एक परिज्ञान असना केदनाची कृष्णाले आणि देवोत्तम परम पुरुषाले आलोचन करता असतं कशी म्हणून नारद मुनीक आश्चर्य जाता येऊन जनक महाराजाला येऊन निमगीत तू कशी विदेह धावून घेऊन असतं म्हणून निमगीत त्या निमित्त त्या गावा नाव मोरे आम्ही विदेह म्हणून सांगता त्या निमित्त नारद मुनी येऊन निमित्तानं जनक महाराजाला सांगत की कशी तू अशी दावच्या साध्य असं राज्य धावून घेऊन राय धावून घेऊन वरे तुका अटॅचमेंट ना हाजी वैरी कशी म्हणून निमित्ताना नारद मुनीक सांगत की जेव्हा मिगेल ओट्टू तुकेले हांव मिगेल आज फुल डे मिगेल ओट्टू या सकाळ दुखून रात्री ते कशी म्हणून सांगता म्हणून सांगताना एक मात्र एक कंडिशन सांगत की नारद मुनीक जनक महाराज तुका एक कटोरी म्हणजे एक बोला भितरी हांव तुका दूध दिता त्या दूध दुखून एक ड्रॉप वरे दूध भायर पडचे नज म्हणून सांगता त्या निमित्त नारद मुनी एग्री कोण घेऊन वता असताना जनक महाराज तागेले विंगड पॅलेस आणि खंय खंय तागेले आस्थान अस खंय तांगेले सैनिक आले अस खंय एक एंटरटेनमेंट अस पूर कಡೆ वर्तके तागेले जाग्यार गद्दो खंय पूर वर्काके पूर कಡೆ सकाळ दुखून सांजवाळते वर्तके खंय एक कಡೆ नृत्य करता खंय एक कಡೆ नाटक चलता असा प्रति एक कಡೆ नाका कोणाक घेऊन वता नारद मुनी घेऊन वता बट येताना सांजवाळ येताना तेच तागेले पॅलेस येताना नारद मुनीक निमगीत के कश जालें आज आमगेली ट्रिप म्हणताना नारद मुनी सांगत की कसं नाही मागेल हांव कसं नाही पळयनी कित्याक म्हणून सांगिल तेन्ना तू सांगिल ना एक ड्रॉप वरे दूध हे कटोरी दुखून भायर पडूनच त्या निमित्त मिगेल पूर ध्यान हे आयदना वयर आशिल्ले दूध भायर पडना तशी म्हणून सांगता तेन्ना जनक महाराज सांगत की तशीच हांव हे राज्य पूरा राज्यभार केल्यारीची म्हाका गोत्तस हे अंतिम हे केदनाच मिगेले देह केदना वच्चा पुरो हे देहा दुखून हांव एनी मोमेंट मिगेले देहा दुखून जीव वच्चा पुरो जाल्यार की त्या निमित्त हांव केदनाची कृष्णाले आराधन करता असता कृष्णा कितेरी कृष्णाला खुशी कितेर हांव काम करता असता म्हणून सांगता विदेह धांवून घेवन म्हणून हाजे निमित्त नारद मुनीक सांगूच्याक पळयता कोण जनक महाराज सो अशें आशिल्ले जनक महाराज काणी आमी एक पळयत अंतू लास्ट अंत वरे यमराजा लोटू आमी सांगताचे कसं म्हळ्यार देह सोडल्या नंतर प्रत्येकल्यान यमधर्मरायालागी वचून घेवन एक पटी मेळका जाता केवण भक्तच की तांकां आसना की बट जनक महाराज बट पर्पजफुली तो जनक महाराजांनी गेल्लें की यमधर्म रायालाक मेळका म्हणून त्या निमित्त अर्थ करून घेवची इम्पॉर्टन्स ऑफ ए साधु संघ सर्व साधु संघ सर्व शास्त्र कहे साधु संघ सर्व सिद्धी होई म्हणून सांगतात कसं एक क्षणाक आम्ही साधूले संघ केले म्हणाले कसं नमने सिद्धी मिळता म्हणून जनक महाराज यमधर्मरायाक मेळेल्लांतू काणयंतू आमकां अर्थ कोण घेवचे कशी म्हळ्यार आमकां एक लव मात्र क्षण अंतू तेच नारद मुनीन फूड वरे
मेळेलंतू एक काणी आसा तशीची तीवे काणयंत वरे लव मात्र साधू संघात कशी डेलिव्हरन्स केलेले म्हणून आम्ही पळयला आसा तशी हांतू साधू संघ हांतू कोणे यमधर्मराय आसतना येईल तांतू कशी बद्ध आत्म कितले ते नरक लोकांतू तांणी कितकी वर्स देखून नरक यातनेंत आशिल्ले जीव कशी भायर येयलीची कितले तांकां मुक्ती मेळयले म्हणून हे काणयेंत अर्थ करून घेवते कशी म्हळ्यार जनक महाराज तेगेले वयस्सु तेगेल या जन्म या भुंयची जाल कुडले ताका विमानतके घेवन वचक गोलोकाक तेगेले आध्यात्मिक लोकाक घेवन वता बट ताका एक आश आसता की कसं म्हळ्यार वच्चे फुडें यमपुरींत वचून घेवन पळोवन यमधर्मरायाक मेळका म्हणून यमधर्मरायाक वचका म्हण सांगता आसतना कित्याक म्हण सांगल्यार ताका यमधर्म इज ऑल्सो वन ऑफ द महाजन ताका मेळका म्हणून वचताना थंय वता आसतना तागेल वच अंगाचे एक वाऱ्या निमित्तची ते यमधर्मालय आसतना अंतू तेगेले यमपुरींत आशिल्ले कोण शिक्षा मेळत आशिल्ले पुरा कितकी जल्मा दुखून मेळत आशिल्ले ते जिवाक एक संतोष मेळत की कसं म्हळ्यार एक आमकां कशी एक शाक्या भितरी एक जोर शाक हुंसाणी आसतना एक थंड वारेला कशी जाता की तशें तांकां एक सुखाचे अनुभव जाता की कोणाकय जिवात्माक पुरो तांकां कळत की कसकी एक विशेष जालेले एक महाजन की कोणकी एक ऋषी की कोणकी एक येता आसचे आमगेले हांगा आमकां ह्या बंधना दुखून मुक्ती करूंक म्हणून निमित्त कसं करताची म्हळ्यार तांणी एक क्वेश्चन आसता तेदना तांणी यमपुरींत जनक महाराजान येताना यमधर्मराय निमगे घेता तूं हांगा येवचे कारण ना तुका हांगा कसले तूं एक कसले एक नेगेटिव्ह केलेले कसले ना जाल्यार की तूं हांगा कसले काय येयलो म्हण सांगताना तुका पळोवचे आयलो म्हण सांगता जाल्यार तेदना ताका जनक महाराजाक थंय यमपुरींत पुरा इतले शिक्षा अनुभवशिल्ले तांगेले यातना तांगेले साऊंड ऐकून पुरा ताका कळत की हांगा इतले तांकां यातन मेळता आसता तांकां थंय दुखून काडका म्हणून तो कसं म्हणटा आसता तांकां इतले यातन मेळता आसता तांणी तांकां कसले शिक्षा दुखून भायर येनाची म्हण सांगताना यमधर्मराय तांगेले पुरा लिस्ट काडून सांगता तितले वर्स दुखून आनी अशें केलां तशें केलां तांणी इतलें वायट काम केलां इतलें क्रूर केलां अशें केलां तांणी इतले वर्स ते आनी कितले जल्म ते तांकां ह्या जल्मा दुखून अनेक देह मेळका अनेक देह दुखून अनेक देह मेळका ताद नंतर तांणी मनुष्य देह दो आनी कसो देह प्राणी देह मेळता अंतू भूलोकांतू ताजे पुरते हांगा यमपुरींत तांकां आसका तांकां म्हणून सांगताना जनक महाराज सांगता हांगा दुखून बंधना दुखून मुक्ती जावका जाल्यार तांकां कसं जावका म्हण सांगताना यमधर्मराय सांगता की तांकां जनक महाराजाक तुम्ही इतले वर्ष तपस केलेलं आसा इतले वर्ष देवाल नाव घेतिल्लें आसा इतले वर्ष रामाल नाव घेतिल्लें आसा तूं एक रामाल नाम एक रामाल नाव तांकां अर्पण केल्या पुरो तांगेले एक्सचेंज केल्या पुरो ताद निमित्त तांकां मुक्ती मेळटा म्हण सांगता की थंय जनक महाराज म्हणटा की म्हाका एग्री आसा म्हण सांगता कित्याक म्हण सांगलें तागेले कसं म्हळ्यार परदुख्खी दुखी वैष्णव केदारना परदुख्ख दुखी तांकां केदारना तांणी दुख्खांत आसता पळयल्यार तांकां दुख्ख तडसूंक येवचें जायना की तांकां थंय दुखून बंधना दुखून काडचें पळयता आसता त्या निमित्त जनक महाराज सांगता की मिगेले हांव केलेले कितला तूं सांगिल्ले प्रकार हांव दिता तुका म्हणून तें अर्पण करता आसता म्हणटा ते पूरा जीवात्म कोण बंधन ते शिक्षा अनुभव आशिल्ले की सीधा पुरा तांगेले आयदर सुपिरियर हायर प्लॅनेटरी वताच की तांगेले कर्मा प्रकार दवो बोलका वच्चे तयार जाता तें पळोवन घेवन जनक महाराजाक आश्चर्य जाता की कितले इतले वगी जाल्ली तांणी म्हणून ताजे तितले महत्व आशिल्ले त्या जनक महाराजाले तितले तागेले पवर आशिल्ली इतले पोटेन्सी आशिल्ली तागेले कितले डिवोशनल सर्विसाक ताद निमित्त आमी अर्थ करून घेवत कसं म्हण सांगल्यार जनक महाराजान केलेले इतले धार्मिक कार्य तो राज जावंक नाशिल्ले पुरो जाल्यार राय आसल्यार कोणीची धार्मिक जावंक घेवन कृष्णाल तांगेले आध्यात्मिक जिवनांतू आसनाची तें आशिल्ले काणी जनक महाराजाली सो जनक महाराज असल काणी आमी कोण आयकता की कोण तागेल म्हण की त्या फूट स्टेपार कोण कितकी जण सांगताचे आमी गृहस्थ आश्रम आसताची आमी
नेक्स्ट संन्यास घेऊ का न कोण अंतु कंचे वानप्रस्थ असतं सीधा वच्चे घेऊन संन्यास घेऊ का म्हणतात बट हायची काणी कृष्णान अर्जुना सांगेल असं कित्या म्हळ्यार तू क्षत्रिय जावन असल्याची तू क्षत्रिय जावन संन्यास घेऊ का म्हणून लेखता असतं अर्जुन त्या करण्याशी तुगेल कर्म कसं करपाक तुगेल कार्य कसं असतं तुगेले हे क्षत्रिय जावन कार्य कसं असतं त्या करी म्हणून सांगता तशी जावन घेऊन जनक महाराज तगेल राय जावन घेऊन असल्याची तगेल कार्य कोण घेऊन असल्याची तो देवाल कितेर कृष्णा कितेर केदल तगेल खुशी कितेर तगेल डिवोशनल सर्विस कश करका म्हणून तो करता आशिल्लो तद निमित्त जनक महाराज वरे एक महाजनांतू एक नाव येता आसा थंयच धर्मराज यमधर्मराज हागेल नाव घेता आसा हे विंगड काणी ह्या पुरा विंगडांत आशिल्लें खंयचे हे हाजे जनक महाराजल काणी खाली एक भागवतमांतू 9th canto अंतु आणि 3rd chapter अंतु भगवद्गीता सोडल्यारी आणि खंय जावन घेवन चड जावन डिटेल आयिल ना त्या निमित्त इतल गोत्तशील म्हाका जनक महाराजल काणी सांगता आसा थँक यू व्हेरी मच हरे कृष्ण प्रभुजी कोणाक प्रश्न कसंद वाचले डाउट्स असल्यारी जस्ट टेक निमगो विथ हरे कृष्ण भारी लायक जावन सांगिला सब जनक महाराजल विषय कोणाक कसले प्रश्न स्वायचे सेशन अंतु जनक महाराजल मितिन प्रभुजीन लायकोर्नु चैतन्य चरितामृत मध्य लीलाच विषय कनेक्ट केलेला आसा साधु संग सर्वशास्त्रे कया लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि कशी कनेक्ट केले म्हळ्यारी जनक महाराज अष्टवक्र मुनी आमका एक पिक्चर असत जनक महाराज म्हणल कोडले सीतेल आनु म्हणल बाकी एरिया पूरा इतली लायक कोरनु पळे टॉर्च मारनु पळे अंग पळयाची अष्टवक्र मुनी एरिया पळयाची निमी महाराज एरिया पळयाची कशी म्हणून सांगून भारी डिटेल जावन प्रभुजीन सांगिल आसा तांका धन्यवाद आयचे सेशन इतली लायक जावन बार महाजनाल विषय सांगिले का आणि अनिके कोणाके प्रश्न आसपण जाल्यार निमगो येता प्रभुजी आन्सर करू पळयत तांतून सांगताची